मोगचनो नमस्कार. कार्मेल किरण मीडियाक तुमकां सुमेस्तांग परत्यान मोगाचो स्वागत. पापा फ्रांसिस सरला आणि सोनवारा दीस रोमांत ताच्या मोरणाची रीत सलचार आसा. ह्या संदर्भी सामाजीक जाळी जाग्यार पापा विशीं, ताच्या आस्ती विशीं, ताच्या पयशा विशीं आनी हेर जायत्या संगती विशीं विविध रितीच्यो खबरो वळते आसात, बासाबासलते आसात. आनी ह्या पाडतळार वातिकनान सरल्ल्या पापा फ्रांसिसाची टेस्टमेंट वा मरणपत्र वा वील जाहीर केला. वील म्हणटना सडताव आमचे चिंताप आसा, कोण कोणाक कितली आस्त सोडता, कितले पयशे सोडता म्हूण. पूण पापान आपणाच्या ह्या विलांत वा टेस्टमेंटांत अशें कांय बरोवन घालूंक ना. बघा रे, आपणाची मोरणाची रीत खंयसर करूंक जाय म्हणून ताणें स्पश्ट इशारो दिला. आपल्या 88 वर्सां प्रायर पास्काच्या सोमारा सकाळी रोमांत अंतर आनी ताणें 2020 आनी 2 इसवेंत बरोवन दवरलेलें मरणपत्र वा वील ताच्या मोरणाच्या दिसाच सांजेर वातिकनान जाहीर केला. खंडीत जावन हातूंत कितें आसा तें समजूंक सक्कडी आतुरायेन आसा तें सत. पापान बरोवन दवरल्या ह्या मरणपत्राचें नांव आसा मिझेरांदो आत्क्वे एलिजेंदो, with having mercy and choosing him. दया दवरून ताका विंसलो म्हूण कोंकणीन समजोव येता. हे दस्तावेज पवित्र त्रित्वेक उलो मारून सुरू जाता. इन द नेम ऑफ द मोस्ट होली ट्रिनिटी आमेन म्हणून सुरवेर वाचता. पापा बरयता, म्हजे संवसारी दीस काबार जावन आयले आसता सासनीक जिविताचेर घट बरवसून म्हज्या निकेपा विशीं म्हजी खुशी कळीत करूंक हांव आशेतां म्हूण तो बरयता. उपरांत आपणाच्या निकेपाक खंयचो जागो आपूण विंचता आनी हाका कारण कितें म्हूण तो कळयता. तो म्हणटा, सगळे म्हज्या जिवितांत आनी प्रत्येक जावन याजक आनी बिस्प जावन हांवें सदांच म्हाका मोरये मायेच्या आदाराक समर्पिला, तिची ससाय मागली. त्या देखून पुनर्जिवंतपणाक राखून आसची म्हजी कूड सा मेरी मेजर हांगाच्या पापाल बासिलिकांत निकेपूंक जाय. हांवें म्हजें हरएक आपोस्तोलीक पॉयंट सुरू करतना आनी आखेर जातच हांगासर येवन मोरये माये लागीं मागला. म्हजी तेंसवां तिच्या हातान ओपसिल्यांत आनी तिच्या मोगाळ आनी आवय सारक्या काळजेक हांवें अर्गां दिल्या. मुखार इतल्या व्हड बासिलिकांत खंयच्या निर्दिश्ट जाग्यार निकेपूंक जाय म्हणून तो कळयता. तो बरयता, ह्या बासिलिकांत आसच्या पाउलायन चापल वा चापल ऑफ द सालूस पोपुली रोमानी आनी द फोर्जा चापल ऑफ द बासिलिका हाच्या मोदे म्हजो फोंड आसूंक जाय म्हूण हांव खुशी व्हरतां. आनी थंयसर जायत्यो आल्तारी आसतात. असल्या 2 चापलाच्या मोदगात आपणाचो फोंड आसूंक जाय म्हणून पापान खुशी वेल्या. फोंडा विशीं उलोवन तो म्हणटा, फोंड धर्नीर आसूंक जाय आनी कसलोच वैभव नासता, तो सादो आसूंक जाय. आनी फोंडा वयर केवल लातिनांत पापा जाल्ले वेळार आपणे विंचल्लें नांव फ्रांसिस्कूस म्हूण बरयल्यार पुरो म्हूण ताणें बरयला. पापा सगळ्या ताच्या जिवितांत सादी रीत ताणें वेंगल्ली आनी आतां मोरणांतय आपणाचो फोंडी सादो आसूंक जाय म्हूण तो कळयता. आतां फोंडाचो खर्च कोण दिता ह्या विशीं आपणे येदोळ केल्ल्या वेवस्थे विशीं कळोवन तो बरयता. ह्या फोंडाचो खर्च एका उदार मनाच्या दानितावन मेळटलो, बेनिफॅक्टरांतावन मेळटलो. आनी हो पयसो बासिलिकाच्या खात्याक म्हळ्यार बँक अकाउंटाक जमा जावचे बरी हांवें पळयलां
आणि ह्या विशीं हांवें एक्स्ट्रॉर्डिनरी कमिशनर ऑफ द लिबेरियन बेसिलिका हाचो कार्दिनल रोलांडस माक्रिकास हाका तिडशिला म्हूण तो त्या ताच्या विलांत बरयला. जे कोणे म्हजो मोग केला आनी कोण म्हजे खातीर मागता तांकां देवाचें बेसांव आसूं. म्हज्या जिणयेचे अकरेचे कश्ट आसात ते हांव सोम्या खातीर संवसारांत शांती स्थापन जावचे खातीर आनी लोकां मदल्या भाऊ बंदवपणा खातीर समर्पितां म्हणून सांगून तो ताचें पत्र आखेर करता. जाणां तुमी हें पत्र 2020 आनी 2021 बरयलेलें जावन आसा. वय आतां नक्की केल्ल्या प्रमाणे एप्रिल 20 आनी 6 तारखेर पास्काच्या सोनवारा रोमाच्या दावरार सा पेद्रूचे चौकेंत बासिलिकाच्या भायर सा फ्रांसिसाची मोर्नाची रीत चलते. कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स हाचो डीन म्हळ्यार मुखेस्त कार्दिनल जिओवानी बात्तिस्ता रे ह्या मिसाचो प्रधान याजक जावन मोर्नाची रीत चलोवन व्हरतलो. त्या उपरांत पापाची कूड बासिलिका भितर व्हरतले आनी उपरांत निकेपा खातीर सा मेरी मेजर बासिलिकाक व्हरतले, कित्याक पापान आपणाची कूड थंयसर निकेपूंक जाय म्हणून बरोवन घाल्लें आसा. चरित्रेची पानां आमी उस्तलीं जाल्यार पापांक विविध जाग्यांनी निकेपिल्लें आसा. क्रिस्तांव धर्माक रायतावन वा सरकारातावन अधिकृत परवणगी मेळच्या पयलें ज्या वेळार म्हणजे सुमार 300 वर्सां क्रिस्तांवाक तांच्या भावार्थाक लागून कश्ट दिताले, जिवेशी मारताले. ह्या संदर्भात तांकां म्हळ्यार पापांक कॅटकुम हांगसर निकेपिला. जे कोण रोमाक यात्रेक पयणाक वेतात तुमकां असल्या जाग्यांक ते आपोवन व्हरतात. कॅटकुम म्हळ्यार रोमा भायर म्हळ्यार शहरा भायर आसचे निकेपाचे जागे वा आमच्या भाशेन सांगचे जाल्यार सिमिस्त. ताचे उपरांत थोड्या पापांक रोमाच्या सा जुआंव लातेरान बासिलिकांती मातयेक पायला, सेंट जॉन द लॅटरन बेसिलिका, कित्याक हें पापाचें अधिकृत कॅथेड्रल. पापा रोमाचो बिस्पी वय आनी बिस्प म्हणटना ताका कॅथेड्रल आसूंक जाय आनी पापा रोमाचो बिस्प म्हणटना ताचें कॅथेड्रल जालो आसता सा जुआंव लातेरान आनी ह्या लातेरान बासिलिकांती ताका थोड्या पापांक निकेपिल्लें आसा. पूण आतां प्रस्तुत पाप साहेब थंयसर जियेनात, पूण निजाकी पळोवंक गेलें जाल्यार तें तांचें कॅथेड्रल. हें सोडून रोमाच्या हेर इगर्जांनी थोड्या पापांक निकेपिल्लें आसा. 14व्या शेंकड्यांत थोड्या राजकीय कारणाक लागून पापा रोम सोडून फ्रांसाक गेल्ल्या वेळार थोड्या पापांक फ्रांसांत निकेपिल्ली चरित्राय आसा. 17व पाप साहेबांक सा पेद्रूच्या बासिलिकांतच निकेपिला. 1090 इसवेंत पापा लियो 13व्याक सा जुआंव लातेरान बासिलिकांत निकेपिल्ले. त्या उपरांत पापा बेनेडिक्ट 16वो पर्यंत म्हळ्यार पापा फ्रांसिसा आदलो पाप साहेब पापा बेनेडिक्ट 16वो ताका पर्यंत सकड पाप साहेबांक सा पेद्रूच्या बासिलिकांतच निकेपिला. आतां पापा फ्रांसिसान आपणाच्या निकेपाक विंचुल्लो जागो सा मेरी मेजर वा संता मारिया मजोरे ही रोमांत आसच्या 4 प्रमुख पापल बासिलिका पैकी एक. तुमकां कळीत आसा रोमांत 4 प्रमुख बासिलिका आसात. एक सा जुआंव लातेरान हांवें म्हळें तें पाप साहेबाचें अधिकृत कॅथेड्रल आनी एक आसा सा पेद्रूची बासिलिका. आतां जे कोण रोमाक वेतात तुमी सकट थंयसर वेतात आनी हांगासरच पापा रावता आनी पापाची मोर्नाची रिती थंयसरच चलता. आनी एक आसा सा पाउलूची बेसिलिका, सेंट पॉल्स बेसिलिका आउटसाइड द वॉल म्हणटात. ही 3 बासिलिका आनी ताचे सांगाता सा मेरी मजोरे हांगासर पाप साहेबाक निकेपितात. आनी ही बासिलिका
वातिकनातावन सुमार 4 किलोमीटर पयस आसा. ह्या बसिलिका विशयी थोड्यो संगती समजोवचे जाल्यार एफेसुसांत चलिल्ल्या कावन्सिलांत, ताका आमी कावन्सिल ऑफ एफेसूस म्हणटा, ते मोरी देवाची माता म्हणून एक भावार्थाचे सत परगटले. ते परगटल्या एका वर्सा उपरांत म्हणजे 432 इसवेंत संत मारिया मजोरे ही बसिलिका बांदली जावन आसा. एका संप्रदाया प्रकार 352 इसवेच्या गिमेच्या दिसांनी आता बसिलिका आसच्या जाग्यार बर्फ वा स्नो पडलें काय. पण ह्या गिमे दिसांनी बर्फ वा स्नो पडचे एक अजापूच सै. आणि त्या देखून ला मादोन्ना देला नेवे वा माडोन्ना ऑफ द स्नो म्हणून आपयतात. आणि ऑगस्ट 5 तारखेर हे फेस्त थंयसर गद्दळेन आचरण करतात. हो विवर दिवचे 13व्या शेकड्याचे एक मोजाईक या बसिलिकाच्या लोज्जिया कडे आसा. लोज्जिया म्हळ्यार गॅलरी वा बाल्कनी म्हणून अर्थ. पोर तुम्ही पळयला आसतलें सा पेद्रूच्या त्या लोज्जियांत पास्काच्या आयतारा दीस पापा भायर आयिल्लो आनी थंय तावन वयर तावन लोकांक ताणें नमस्कार केल्लो आनी सगळ्या रोमाक आनी संवसाराक ताणें बेसांव दिल्लें. असलेंच एक लोज्जिया त्या मारिया मजोरे बसिलिकांत आसा. आनी त्या जाग्यार हे 13व्या शेकड्याचे एक मोजाईक आसा आनी थंयसर ही मोरी दिश्टीक पडली आनी गिमशिल्या दिसांनी थंयसर हो बर्फ पडलो ते एक पिंतूर थंयसर अपुरबायेन सोडयला. आता ह्या बसिलिकांत येदोळू 7 जाणां पापांचे फोंड आसात. सो पापा फ्रांसिसाक पयले पुटी हांगासर निकेपचे न्ही, हाच्या पयले 7 जाणां पापांक थंयसर निकेपला. कोण सकड? होनोरियुस तिसरो, निकोलस चौथो, पियुस पांचवो, सिक्स्टस पांचवो, क्लेमेंत आठवो, पाऊलू पांचवो आणि क्लेमेंत नवो हांकां हांगासर निकेपला. या बसिलिकांत वर्जिन मेरी सालूस पोपुली रोमानी वा इंग्लिशान सांगचे जाल्यार सल्वेशन ऑफ द रोमन पीपल, रोमाच्या लोकांचे सल्वसांव, हे एक आयकन आसा. आयकन म्हळ्यार फोटो, एक्झॅक्ट फोटो न्ही, बघा आयकन इल्ले वेगळेच आसता, ते तुम्ही पिंतुरांनी पळयला आसतले. आणि पापा ताच्या अधिकारावदेंत सुमार 100च्या की सडीत पोटी या आयकना मुखार रावून ताणें मागणां केला. सुरवेर ताणें ताच्या विलान सांगले प्रमाणे हर एक आंतरराष्ट्रीय अपोस्तोलीक भेट सुरू करच्या पयलें आनी भेट आखेर जातच थंयसर वचून ताणें मागणी केला. मात्र न्ही, तो पापा जावन विंचून आयल्या दुसऱ्याच दिसा तो थंयसर वचून ताणें मागणी केला. एका संदर्शनांत ताणें सांगचे प्रमाणे पापा जावच्या पयलीं ही बसिलिका ताका मोगाची आसली आनी थंयसर वचून ताणें मागणी करचें आसतलें. संप्रदाय प्रमाणे हे आयकन वांजेलिस्त सा लुकान पिंतरायले म्हणटात. ह्या बसिलिकांत पापाक निकेपूंच्या फोंडाक वेचे वाटे विशीं एक अर्थाभरीत विवर आसा. मुखल्या दिसांनी पापाच्या फोंडाक भेट दिवचे जाल्यार म्हळ्यार ताका निकेपिल्ले उपरांत भेट दिवचे जाल्यार आमी उजव्याक आनी दाव्याक आसचे कुमसारी उतरून वचचें पडटा. कुमसारी म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा, जेजूच्या जाग्यार बसून आसचो याजक आमकां पातकाची सुटका दिता. पापा फ्रांसिसान कुमसारी विशीं वा कुमसारा विशीं इतलें शिकयलां. मात्र न्ही, सकडा मुखार आपूण जावन कुमसाराक वचून आपुणी एक पातकी म्हूण वळखून घेवचें सांगता हेरांकी लस सांडून कुमसाराक वचूंक उत्तेजन दिलां. देवाच्या भक्षणा विशीं ताणें जायतें सांगलां आनी ताणें तवळ तवळ सांगलेलें एक वाक्य आसा, आमचीं पातकां भोगसून देवाक केदींच पुरो जावचें ना. आमकां कुमसाराक वचून वा भोगसणें मागून पुरो जायत, पूण देवाक आमचीं पातकां भोगसून केदींकच पुरो जावचें ना. आनी अशें ह्या पापाच्या फोंडाक वचचें जाल्यार दयाळे सो आपूच चल्ल्या ह्या पापा फ्रांसिसाक आमी उपरांत भेटचे जाल्यार ताच्या फोंडाक भेट दिवचे जाल्यार ह्या कुमसरीच्या मदल्यान आमी वचचें पडटा. हे थोडे अपुरबायेचे विवर प्रत्येक जावन पापाच्या विला विशयंत, ताच्या मरणपत्रा विशयंत, ताच्या निकेपूंच्या जाग्या विशयंत
हांगसर तुमचे मुखार आमी प्रस्तुत केला. आनीक जायत्यो संगती तुमचे मुखार आमी घेवन येतले हांव. त्या देखून सदांच पळोवन रावा कार्मेल किरण मिडिया. देव बरें करूं. मोग आसूं.